नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या खाशेल्या भासाभासेन तुमच्या सगळ्यांक येवकार. आयज महत्वाची आतांच्या घडीची बातमी जी आसा ती म्हणजे PWD मंत्री निलेश काब्राल हाका राजिनामो दिवपाक लायला, ताका बडतर्फ केला आनी तांणी राजिनामो आपलो सादर केला. आनी आयज सांजचो राजभवनाचेर आलेक्स सिक्वेराचो सोपूत विधी जातलो आनी आलेक्स सिक्वेरा हो सोपूत घेतलो. पूण ह्या सगळ्या फाटल्यान महत्वाची बाब आशिल्ली ती म्हणजे PWDंतली रिक्रुटमेंट, PWDंतली नोकर भरती जी वादग्रस्त थारली आनी हाचेर गोमंतकान सखोल वृत्त हाडिल्लें आनी ताचीच खंय तरी दखल सगळ्या कडेन जाल्ली. गोंयभर त्या वृत्ताक लागून बोवाळ पडिल्लो आनी निमणें निलेश काब्रालाक देंवोवपाची पाळी ही सरकाराचेर येयल्या. आमचे बरोबर आसात आमचे संपादक संचालक राजू नायक सर. आमी तांच्या वांगडा ह्या विशयाचेर सखोल विश्लेशणात्मक चर्चा करुया. सर तुमकां येवकार. ह्याच वेळार आमी काल PWD भितर जी नोकर भरती आहा तेतून कशा तरेन मोठ्या प्रमाणात गैरवेव्हार जाला हाचो भांडाफोड केल्लो आनी काल सकाळी ती बातमी पेपरार छापून येयल्ली आनी गोंयांत मोठो खवदळ पडिल्लो आनी तेचें आयज रुपांतर जें आसा तें जालां, तेचो निकाल लागला. निलेश काब्राल वो आतां मंत्री ना आनी आलेक्स सिक्वेर फुडलो नवो मंत्री जाता. सर कितें सांगतले पयले फावटी? हातूंत भितर 2-3 घडामोडी अश्यो. आमी हांगा उलयता आसतना कुडचड्याचेर भाजपा मंडळान प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या ती हातांत सोंपल्या आनी थंय ताणें म्हणिल्लें खंय गोमंतकाचे पेपर आमी आमच्या शारान येवपा दिवपाना म्हणून. जाल्यार पत्रकारान थंय उबो रावन ताचेर आक्षेप घेतलो की तुमी गोमंतकाची बातमी जर चूक आसा जाल्यार ती सांगात की ही कितें चूक आसा. बरोबर. पेपर येवपा दिवपाना हें तुमी सांगूंक शकनात. पूण ही मरे मस्ती, ही मस्ती काल निलेश काब्रालांनी खंय आमच्या एका पत्रकाराक सांगलें तुमच्या संपादकाक आपूण दाखयता म्हणून. अशे तरेन न्ही, तूं तुज्या आमी उपस्थित केल्ल्या प्रश्नाक जापो दी. ताजें म्हणणें आशिल्लें तशें की चल एका मनशान सांगचें की आपले पयशे घेतल्यात म्हणून सरकारी इंजिनियरची भरती करतना. आतां हे 345 पोस्ट आनी जेन्ना सरकारी नोकऱ्या खातीर लोक पयशे दितात खंयचे प्रूफ दवरतात ना न्ही. आनी दुसरें जे पळय कोण सामके फीन अशे मंत्री असतात ते आपूण खंयच घेनात पूण तांचे कॉन्ट्रॅक्टर भोंवतात, तांचे एजंट भोंवतात. सो पयशे कलेक्ट कशे करप हाची एक मांडणी आसता आनी पयशे दिले तरी लोक सांगपाक येनात की आमी पयशे दिल्यात. हातूंत भितर 2 गजाली आहात. एक म्हत्वाच्यो, दीपक पाऊसकर हे 2021 PWD मिनिस्टर आसतना हेच पोस्ट भरिल्ले आनी मोठ्या प्रमाणाचेर आरोप जाल्लो की हातूंत भितर मोठो गैरव्यवहार जालो. लोकांनी खूब पयशे दिल्यात कारण इंजिनियरचो एक पोस्ट भरप म्हळ्यार जवळ जवळ 35 ते 40 लाख रुपया दितात आनी 35 ते 40 लाख सगळ्या कडेन आसता अशें ना. आमी काल म्हणिल्लें पळय कोण रीण काडटा, कोण भांगर आपल्यालें घाण दवरता, कोण आनी कितें मार्गान अशे तरेन पयशे उबारता आनी दिता. हें तर 2 वेळा जालां. 2 वर्सां भितर ह्याच पोस्टा खातीर लोकांक जर अशे तरेचे पयशे जर उसणे घेवन इतले लाख रुपया 35 ते 40 लाख रुपया उसणे घेवन दिवचे पडत, हें सामकें डेंजरस. सो लोक सामके भिल्यात आसतले कारण आतां दुसरो मंत्री बी ह्याच आरोपा वयल्यान गेला. सो हें समथींग व्हेरी सिरियस. सो आनीक एक हातूंत भितर बाब अशी की आज आमी गोमंतकाक विस्तृत ताजेर हाडला की बरें सर आमचे कडेन प्रूफ ना न्ही कोणें पयशे घेतल्यात ह्या सरकारी जॉबा खातीर, पूण आनीक कांय इश्यूज रेज जातात. जुनान ही इंजिनियरची परिक्षा जाल्ली, PWDन ती परिक्षा घेतिल्ली. ह्या परिक्षेन भितर कोण कोण पास जाल्यात, कशे पास जाल्यात, ते पेपर कशे तरेन बरयल्यात, कोणें ते पेपर तपासल्यात हाजो कसलोच उल्लेख ना. खरें म्हळ्यार गोवा प्रदेश लोकसेवा आयोग जो पळय आसा हो लोकसेवा आयोग पळय जेन्ना एग्जाम घेता 24 वरां भितर ते रिजल्ट दितात. आनीक हो तर ऑब्जेक्टीव प्रश्न आशिल्ले, 100 मार्काचे ऑब्जेक्टीव प्रश्न, 2.5 वरांचो पेपर. हो पेपर बरयतगीर खरें म्हळ्यार एका दिसा भितर हो रिजल्ट येवपाक जाय आशिल्लो. आनी ऑब्जेक्टीव परीक्षा जातगीर मरे ताबडतोब दुसरी एक विस्तृत अशी परीक्षा घेतात. म्हणजे हो ह्या परीक्षेक 100रांतले 55 मार्क जर जालो तो एलिजिबल जाता मेन परीक्षेक बसपाक आनी मेन परीक्षेक बसतगीर मागीर ताका सिलेक्ट करतात कितले पोस्ट आहा ते प्रमाण. पूण हातूंत इतलें हें की ही एग्जाम जातकीर रिजल्ट दिवपाक 5 म्हयने लायले. थंयच दुबाव लोकांचेर निर्माण जाला. अरे जी परीक्षा रिजल्ट 24 वरान मेळूं शकता ताका 5 म्हयने कित्याक लागचे? थंय ना तर हे पेपर कोणें तपासले, ह्या पेपर तपासपाची मांडणी कितें आशिल्ली आनी सद्या पेपर आसात खंय? कारण निमाणें आमी आयच्या गोमंतकार विस्तृत जे पळय इन्वेस्टिगेशन केलां तातूंत हें दिलां की कशें आसता रिजल्ट जो पळय येता न्ही तो पब्लीक डॉमेनान घालचो पडटा. हो सद्या मेन क्रायटेरिया आमच्या देशान जी पळय क्रायटेरिया आसा एग्जाम कशें घेवप जॉबाची. 24 वरां भितर हो पब्लीक डॉमेनान घालप आनी कोणाकूय तो रिजल्ट पळोवपाक मेळपाक. PWDन कितें केलां, जो पळय एग्जामीक बसलो न्ही तो PWDच्या सायटीर वता, आपलो तो नंबर घालता, ताकाच ताजो रिजल्ट कळटा.
ताका लागून ताका कोण दुसरे पास जाल्यात कोणाक घेतला तें कळना. सो हें पुन्हा परत एकदां सिक्रेसी दवरून आपले तें जे पळय कितें घुसपागोंदळ करपाक वाव दवरपाचो प्रयत्न म्हणून चड दुबाव लोकांनी व्यक्त केल्लो आसा. आनी हो दुबाव व्यक्त चड कित्याक जाता एक लक्षात घेयात, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी फाटल्या वर्सभरान 7 लाख पोस्ट भरल्यात. इंजिनियर्स, कलेक्टर्स दवरून ते वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी जे म्हत्वाचे पदां आहात 7 लाख पदां फाटल्या 1 वर्सान भरलां. एक कॉन्ट्रोवर्सी जावना. इतलें ताणें पारदर्शकते दवरलां, एक सिस्टम निर्माण केलें. आनी आमचे कडेन सिस्टम आसा न्ही. आमचे कडेन गोवा प्रदेश लोकसेवा आयोग आसा. ह्या लोकसेवा आयोगा मार्फत अशे तरेचे म्हत्वाचे पद घेतात. हेच पदां तांकां कित्याक दिवनात? तांचे कडेन एक सिस्टम आसा न्ही. एक सिस्टम आसतना ती सिस्टम नाकारून, मान्यता प्राप्त सिस्टम नाकारून तुमी आपल्याला एक सिस्टम तयार करतात घुसपागोंदळ करपाक, अशे तरेचो आरोप जातलोच न्ही. ह्या प्रश्नाची जाप दी न्ही. भ्रश्टाचार आरोप पेल्यान दवरया. 5 म्हयने कित्याक लागले? कशे तरेन तुमी पेपर तपासले? इतली गोपनीयता कित्याक पाळ्ळी? हे आमकां प्रश्नाची जाप जाय. आनी आमी तुका इतलें सांगता, मंत्री रिजायन जाला. फाटल्या वेळार दीपक पावसकर रिजायन जाल्लो एका आदल्या चीफ सेक्रेटरी अंडर सरकारान इन्व्हेस्टिगेशन कमिटी केल्ली, ताजो अजून रिपोर्ट ना. आनी लोक रोखडे विसरतात. ताजे नंतर रोखडें इलेक्शन जालें आनी इलेक्शन जातकीर लोक ते विसरून गेले. परत निलेश काब्राला कडेन हे मंत्री आयले, मंत्रीपद आयलें. ताणें परत आपल्याला वेगळी मांडणी केली. सो आतां निलेश काब्रालाक काडून उडयला. निलेश काब्राल आपूण जावन रिजायन जावन आज कांय वर्तमानपत्रांनी टॅक्टफूल म्हणजे आमी पयली बातमी दिल्ली ताचेर एक इंग्लीश वर्तमानपत्र म्हणटा की हें वर्तमानपत्र शिता फुडें खंय मीठ खाता. पयलींच ठरयलां हांणी की वर्तमानपत्रां कशे तरेन आमच्या निलेश काब्राले बाजू घेताले तें आज कळटा. लोकांनी वर्तमानपत्रां वाचची. फाटले 2 दिसांची वर्तमानपत्रां गोंयांतली सगळीं वाचची आनी कशे तरेन वर्तमानपत्रां भुमिका घेतात, सोयिस्कर भुमिका घेतात तें पळोवचें. येदो व्हडलो सिरियस इशू. ह्या इशूचेर सगळ्या वर्तमानपत्रांनी पत्रकारांनी एकठांय येवन एक मुख्य आवाज उठोवपा नाका आशिल्लो. पूण वर्तमानपत्रांय आपल्याला सोयीचें राजकारण खेळटात. सो हातूंत भितर हांव म्हणटाशें की इमिजिएटली बडतर्फ ताका केला. आतां सरकारान समिती बसोवपाक जाय. समिती बसोवपाक जाय. खरें कितें घडलें हें भायर येवपाक जाय. नंबर 1. नंबर 2, ह्यो परीक्षा आतां सबंद प्रक्रिया नांवान जावपाक जाय. नव्यान जाल्ली प्रक्रिया ही सगळी प्रक्रिया लोकसेवा आयोगा मार्फत जावपाक जाय. ह्यो 3 मागण्यो धसाक लावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता लोकांनी, पत्रकारांनी, सामाजीक संघटनांनी हे 3 मागण्यो धसाक लावपा खातीर यत्न करपाची गरज आसा. सर, आमी हें तें व्हडलें प्रकरण आसा तें मांडलें, लोकां फुडें सत्य हाडलें आनी आयज निलेश काब्रालाक देंवचो म्हणजे काडून उडोवपाचो आदेश काडूनच उडयला. तो तुका लक्षात दवर, ताणें एका अर्दान सांगलें आपल्या BJP कुडचडे मंडळाक तुमी पत्रकार परिशद घेयात. ताका खबर ना तो पर्यंत आपल्या राजिनामो दिवचो पडटलो. राजिनामो जर दिवचो पडिल्लो ताका जाल्यार तो पत्रकार परिशद घेवपाक लावपा न्ही, तो ओग्गी रावपाचो. पूण तो दिल्ली आसा. दिल्लीक ताणें लॉबिंग करपाक प्रयत्न केलो. ताका 2 दिसां पयलीं अमित शान डायरेक्ट सांगिल्लें रिजायन जा, 24 वरां भितर रिजायन जा. तो दिनाशिल्लो. ताणें लोकांक खोबरावपाचो प्रयत्न केलो. कांय वर्तमानपत्रां आपल्या हातान धरलीं. अशे तरेन जेन्ना खोबरावपाचो प्रयत्न करतना तेन्ना मंत्री राजिनामा दिना म्हूण कळटा. आनी राज्यपाल भायर आशिल्लो. आज राज्यपाल 3 वरांचेर गोंयांत पावता. सो श्रीधरन पिल्ले गोंयांत येतकीर कितें तरी जातलें अशें आमकां दिसतालें. पूण ताजे पयलीं म्हजे कोतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी निलेश काब्रालाक सॅक केला, ताका बडतर्फ केला. अशे तरेचे निश्कर्श आमच्यान काडूं येता. आनी आज सांजचो नवो सोबूत दवरलो. सर, हें जेन्ना आमी येदें व्हडलें प्रकरण पळयता तेन्ना भुरगे जे आतां सदांच सांगता निलेश काब्राल कोण ते फुडें येवनी, कोण ते फुडें येवनी म्हणटा. पूण तशें जावंक शकता काय कितें? कोण फुडें येवन लोकांनी फुडें येवपा जाय. हांव हांव कितें म्हणटा की निमाणें आमी लोकशाय देशांत रावतात की लोकांनी फुडें येवन, कारण हातूंत भितर जर 35-40 लाख रुपया जर इनवॉल्व जाला, सगळेच मेळून 345 पोस्ट, हांव म्हणटा तातूंत भितरले एक 20% हाका ताका दिल्यात. जे अशें हांवें आयकलां जे कांय प्रबळ मंत्री आहात तांकां खंय कांय पोस्ट अशे वांटल्यात. दुसरे प्रबळ आड्डे मारपी जे म्हणून आमदार आसतात विरोधकांतले तांकांय काय दिल्यात. म्हणटकीर पळय, येदो व्हडलो बोवाळ जावनय विरोधी पक्षांतल्यान एकलोय मुखार येवन उलयना. हांव हेचेरूच तुमकां विचारपा आशिल्लो. येदो व्हडलो बोवाळ जाता पूण कोणूच कांय उलयना. वर्तमानपत्रां नाशिल्लें जाल्यार गोंयचें कितें जातलें अशें तें म्हाका हाजे वयल्यान कळटा. विरोधी पक्षय बी पूर्ण सामील आसा काय कितें दुबाव लावपाक लागला. एकलो विरोधी पक्ष नेतो उलयना. कारण हांवें आयकलां ते प्रमाणे विरोधी पक्षाचे कांय नेत्यांक हे पोस्ट दिल्यात, वांटे घाल्यात. हाका 5 ताका 5, कोण जितलो प्रबळ, कोण जितलो आड्डे मारता ताका चड हें दिल्यात म्हणून ते कोण उलयनात.
अरे वर्तमानपत्रां ताका लागून दिसता गोंयान भितर विरोधी पक्ष कितले आसा ते आमी नकळो आनी ते कितले सामील आहा ते आमकां हातूंतल्यान कळटा. वर्तमानपत्रां मिडिया आसा म्हूण गोंयचे प्रश्न धसाक लागतात. हें चित्र मातशें विदारक भयंकर हें चित्र भयानक. ताका लागून आमी विधानसभेन सुद्दां हे आड्डी मारतना आमकां कळटा की अरे हें कितें तरी जो कोण आड्डी मारता ताच्या भितरल्यान कितें तरी इंट्रस्ट निर्माण जाल्यात. सो हें सगळें बरें न्ही. हें सगळें गोंयच्या लोकशायेक, गोंयच्या समाजाक, गोंयचें एकूण जें पळय राजकारण चल्लां तातूंत भितर हें वायट खत लागता. सर तुमी आतां म्हणलें की हाची सखोल चवकशी जावपाक जाय. फाटल्या फावटी जी चवकशी समिती नेमली ती मांडवीन व्हांवन गेली अशें आमच्यान म्हणूं येता. आतां राजिनामो घेवन हें सोंपपाचें ना. सारकें. ज्या पद्दतीन मॅनिप्युलेशन जालां, जशें ह्यो सगळो तुमी म्हणटा तसो 5 म्हयने पेपर करेक्शन करपा खातीर टायम काडलो. सारकें. हेतूनय बारीक बारीक बाबी आहा. आतां जे उमेदवार बसलेले ते सुद्दां सांगतात की अशा पद्दतीन तो पेपर घेतिल्लो बरोवन सिस्टम थंय अशी आशिल्ली की एनी टायम मागीर थंय मॅनिप्युलेशनाक वाव आशिल्लो. हेचें एक उदाहरण सर, ते सर्कल आसता एक क्वेश्चना फुडें सर्कल थंय टीक करपाचें ऑब्जेक्टिव्ह आसता. 1 2 3 आसता टीक करप आनी पेनां सुद्दां हेंच्यांनी दिल्लीं. कॅन्डिडेटांक पेनां सरकारान दिल्लीं, म्हणजे खात्यान दिल्लीं. ह्या पेनांनी तुमी भरप आनी ती पेनां सर परती रिटर्न घेतलीं. सो पुरळता गोंधळ करपाक, गैरवेव्हार करपाक सारको वाव दवरिल्लो सुरवाते पासून. सगळ्या लोकांक आपोवना मुलाखती. फाटल्या वेळार पावसकराच्या वेळार जे लोकांक पळय पत्रां धाडिल्लीं तांकांच मोबायलांतल्यान हें धाडल्यात मेसेजी परिक्षेक. अशें मोबायलांतल्यान मेसेजी धाडटात परिक्षेक येयात म्हणून. म्हणजे सुरवाते पासून पूर्ण गोंधळाची स्थिती आनी गवडबंगळाची स्थिती निर्माण करून तातूंत भितर हस्तक्षेप करपाक, तातूंत भितर गैरवेव्हार करपाक वाव दवरिल्लो. म्हणून म्हाका दिसता की हो एक व्हडलो घोटाळो आनी गोंयच्या मुक्तीताये नंतर येदो व्हडलो घोटाळो. लक्षात घेयात आरोप जाता ते अशे की 345 पदां जवळ जवळ 35 लाख ते 40 लाख जर घेत अंदाज, तातूंत भितर 300 लोकां कडल्यानूच पयशे जर घेत कितले पयसो जातलो. हजारांनी कोटी अशे तरेन वता. ताजेर चर्चा जाता. सरकाराचेर वायट हें पडटा. सरकाराक खबर आशिल्लें न्ही. सरकाराक कांय खबर नाशिल्लें अशें कसो आमी म्हणूं शकता. येदो व्हडलो मॅनिप्युलेशन फाटलें आतां जुनाच्यान आतां 5 म्हयने जातात, परीक्षा सुरू जाता ते आतां हें कितें चल्लां सरकारांतल्या लोकांक खबर ना न्ही. आनी सर दुसरी गजाल, हे आमी म्हणना, आंकडे आमचे न्हू, हे सत्ताधारी भाजपाचो आमदार आशिल्ल्या बाबुशान पावसकाराक एक्सपोज केल्लो प्रेस कॉन्फरन्साक. आनी आतांय बी आमकां आमच्या रिपोर्टरांक कितलेशे आमदारांनी कांय घटनात्मक पदां भुशोवपी कांय जापसालदार आमदारांनी फोन करून सांगलां की आमी दिल्ली मेरेन तक्रारी केल्यात. कारण गोंयान आमी जेन्ना तक्रारी केल्यो ताची दखल घेवन आशिल्ली. ताका लागून सिरियस हांव म्हणटा न्ही. निमाणे पोस्ट PWD केन्ना वयर मेरेन एडमिनिस्ट्रेटीव हेड ते सायन मारता. ह्यो कशी सायन मारल्यो तुमी? येदे व्हडलो घोटाळो ते कळटालो, वास येतालोच. सो अशा वेळार दिल्लीक जेन्ना तक्रारी गेल्यो तेन्ना आमी हें केलें आनी वर्तमानपत्रांनी हो प्रकरण लावून धरतकीर ताका ताबडतोब राजिनामो दिवचो पडलो. नाल्यार कशें तरी करून डिली डायल करून कशें तरी करून न्ही हो राजिनामो फुडें धुकलप किंवा एडजस्ट करप अशें कितें जातालें. कारण निमाणें निलेश काब्राल न्ही हो एक सामको हुशारूय बी, बुद्धिमानूय आनी उद्धटूय बी. कळटा तुका? तो जितलो हुशार तितलो उद्धट. तो पत्रकारांकय तो जार दिता, हें दिता, इशारे दिता. हें चुकीचें न्ही. आणि आयज भाजप मंडळान जी पत्रकार परिशद कुडचड्यार घेतली ती सामकी निषेधार्थ अशीच ही पत्रकार परिशद आसली. आणि थंयसरले जे लोकल रिपोर्टर आशिल्ले तांकां आमी तेंची तोखणाय करपाक जाय की तांणी ताका हरकत घेतली आनी ती पत्रकार परिशद तांकां अर्द्यार थांबोवपाक लायली. तेंच्यांनी हरकत घेतली तेन्ना ती थांबयली. सो अशा तरेन जेन्ना खंयचोय पेपर किंवा खंयचेंय वृत्तपत्र एक लोकांचो, जनसामान्यांचो आवाज मांडटा तेन्ना जर अशेच जर कांय लोक जे मंत्र्याच्या आडेकुशीक रावन जर अशे तरेन करपाक लागले जाल्यार मागीर जावप फाल्यां हेंचीच भुरग्यांचेर अन्याय जाल्लो जाल्यार हे कितें करपाचें? प्रश्न आसा. जालाच जेन्ना लक्षांत धर, जेन्ना बरे बुद्धिमान हुशार आनी परीक्षेन बरे गुण मेळोवपी विद्यार्थ्यांक तुमी डावळून तुमी जे लोक परत इंजिनियरींग कॉलेजीन फेल जातात तांकां, जांकां कमीत कमी मार्क पडले तांकां, आनी जे हुशार नात अशा विद्यार्थ्यांक पयशे घेवन जेन्ना सिलेक्ट करतात तेन्ना हुशार बुद्धिमान विद्यार्थ्यांचेर अन्याय जाता. आनी हांव सदां म्हणटा न्ही, आतां फुडले 25 वर्सान गोंय घडोवपाचें काम हे इंजिनियर करपाक. पूल बांदपाचे आहात, रस्ते बांदपाचे आहात, इमारती बांदपाचे आहात, इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहा ताजेर नजर दवरपाचे आहात. पण फुडले आमकां आतांच पळय पणजेंतले आमी स्मार्ट सिटीन कशे तरेन गोंधळ चल्ला. गोंयच्यो इमारती बिल्डिंगो कशे तरेन बांदतात तुमी जाणात, रस्ते कशे व्हांवन वतात ते आमी जाणात.
सो अशे वेळ फुडलें गोंय घडोवपाचें काम हे नवे इंजिनियर करपा आशिल्लें म्हणून आमकां चड इल्ली खंत आनी चड इल्ली तिडक. तर सर आमी ह्या बातमेचो पाठपुरवठो केलो आनी निमणे आतां काब्रालाक देंवचो पडला. जो कोण आतां नवो मंत्री येतलो जे कितें आसलें तांणी तरी ही सगळी प्रक्रिया जी आसा ती पारदर्शीपणान करची. नवो मंत्री न्ही, हांव म्हणटा मुख्यमंत्र्यान हस्तक्षेप करपाची गरज आहा. ही जी पळय प्रोसेस आहा हो रद्द करपाची गरज आहा. प्रोसेस रद्द करात, चवकशी करात जे कितें घडलें ताचे संदर्भात आनी संपूर्ण नवी प्रक्रिया गोवा लोकसेवा आयोगा मार्फतच करात. बरोबर. 3 मागण्यो पूर्णता दसाच लावपाची गरज आहा. तर आमी आतां पळयलें की ह्या सगळ्या प्रकरणाचो कशा तरेन हे लागेबांदे आशिल्ले, केदी व्हडली ही गजाल आशिल्ली आनी जशें सर म्हणटा की दिल्ली पर्यंत भाजपच्याच आमदारांक ही कागाळ घेवन वचचें पडलें तेन्ना खंय तरी एक्शन जालां. म्हणजे फाल्यां सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो दिल्ली पावोवच्यो पडटल्यो काय कितें आनी थंयच्यान मागीर एक्शनी जातल्यो काय हें सगळें चित्र सर म्हाका दिसता खूब भयंकर आसा आनी तें खंय तरी सुदारपाची गरज आसा. आमी जसो पाठपुरवठो केला गोमंतकान तसो पाठपुरवठो आमी हाज्याय फुडें ज्यो गजाली ल्हान मनशा कडेन संबंदीत आहात, ज्यो गजाली आमच्या गोंयकारां कडेन संबंदीत आनी जर खंय चुकता अन्याय जाता आसत जाल्यार असोच आवाज उठोवपाचें काम हें आमी करतले. हांव निमाणें एकच वाक्य म्हणटा, गोमंतक वाचात, गोमंतक टीव्ही पळयात, तुमकां सत्य राजकीय परिस्थिती कळटली जाल्यार तुमकां गोमंतक वाचचो पडटलो. गोमंतक हो खर राजकीय वर्तमानपत्र, गोमंतक मिडिया हें खर राजकारणाचेर उजवाड घालपी टीव्ही चॅनल. हे तुमी वाचात, बातमे फाटले विश्लेशण वाचात, बातम्यांचो आढावो घेयात, बातमे फाटल्यान जे पळय कितें घडटा ताजेर सामकें बिनचूक अचूक अश्यो विश्लेशणां वाचात. गोमंतक वर्तमानपत्रान फाटली कितलीशीं वर्सां जाली आमी हेच प्रश्न घेतात, लोकांचे प्रश्न घेवन लढटात आनी आयचें तर उदाहरण ताजें आसा. सो ह्याच नोटाचेर आमी थांबतात. जशें सरान सांगलें तशें वेळोवेळ आमी अशे तरेच्यो गजाली खबरी आनी खऱ्यो गजाली खऱ्यो बातम्यो तुमचे पर्यंत आमी हाडटले. पूण सोंपोवच्या पयलीं परत आमचे वतीन हांव तरी कुडचडे भाजप मंडळाचो निशेध करता आनी आमी हांगासर ही कार्यावळ सोंपयता. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आनी वाचीत रावात दैनीक गोमंतक.